दैनिक गोमंतकान सांगेमालांतल्या रिवणा ह्या वाठाराचे खाशेलेपण आनी ग्रामीण विकासाची उदरगत दाखोवपी रिवण ग्राम हे पुस्तिकेचे प्रकाशन केले। सांग्याचे आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी ह्या रिवण ग्राम पुस्तकाचे प्रकाशन जाले। ह्या वेळार रिवणचेच दैनिक गोमंतकाचे युनिट हेड विशू पिल्लई हजर आशिल्ले। रिवण ग्राम ह्या पुस्तकात रिवणा वाठाराची आदर्श उदरगत आनी माहिती उपलब्ध आसा। अशा तरेन गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांचे खाशेलेपण आनी सर्वांगीण उदरगतीची माहिती मुखार हाडपा खातीर दैनिक गोमंतकान ग्राम समृद्धी ही खासा पुस्तिका उजवाडाक हाडपाचें येवजिला। एक नवो उपक्रम की प्रत्येक गांवाक वचून गांवची वैशिष्ट्यां कितें ताजे एक आमी बुकलेट प्रत्येक पंचायतीन तुमचे सांगेचे पंचायत आमचे म्युनिसिपालिटी 8 असले बुकलेट येवपाचे आसात। बाकीच्याय कडेन येवपाचे आसा। हाजे पयलीं आमचे पैंगीण बुकलेट ऑलरेडी रिलीज जाल्लो आसा। रिवण जाता 6 तारखेर सावड्डेचे बुकलेट येता। तुमकां एक हाजें म्हत्व म्हणजे हे फकत एक पुस्तक न्ही, हे आमचे सगळे गांव जे आसात तांची वैशिष्ट्यां कितें आसा ती फकत गांवच्या लोकांक खबर आसतली, पूण गांवचे भायरय कळपाक जाय। गांवचे रिवणचे पुस्तकाक कळटलें की गांवां भितर कोणे कोणे जे गांव वयर काडपाक कोणे कोणाचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हे सगळे एका बरोबर मेळचे हे खातीर आमी हो उपक्रम सुरू केला। ह्या उपक्रमाक आमकां सुभाष बाब फळदेसाय आनी पुराय तेंको दिलो। ताका लागून हे व्हडले आतां इतले मोठ्या गॅदरिंगाचे मुखार हो प्रकाशन सुवाळो करपाची संद मेळिल्ली आसा। ग्रामपंचायतीच्यो परंपरा त्या ग्रामपंचायतीचे लोकनृत्य त्या ग्रामपंचायतीतले म्हणजे ज्यांनी जे कितें कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आसा त्या मनशाची विशिष्ट खेळगडी आसतले किंवा बाकीचे पयलींचे सरपंच आसतले किंवा त्या प्रगतीक जाणी हात लायिल्लो आसा ते एक पुस्तिका आसतली। ह्या पुस्तिके भितर सुरवातीच्या जाल्ल्या कारणान कांय मिसआउट जावपाक शकता, पूण ताच्या नंतरची जी पुस्तकां आसात ती व्यवस्थित करतले। आनीक आयज ह्या पुस्तकाचें नांव आसा रिवण गोमंतक ग्राम समृद्धी। रिवण ग्राम हो गोव्याचो अभिमान। रिवण ही आमची ऋषीभूमी आणि त्या ऋषीभूमीक जे कितें संकल्पना आसात, जे कितें वैशिष्ट्य आसात, जे कितें पर्यटन स्थळां आसात, जी देवळां आसात, जे लोकनृत्य आसात, जे आमचे जागोर आसात, जे आमचे उत्सव आसात, सण आसात आणि देवळांचे हे आसात, हांव तांणी बरे भशेन कवर केल्याचे धरता। अजून पर्यंत बुकान भितर हांव गेल्लो ना, पूण परत एक फावटी गोमंतकाचे त्यांचे संपादक आणि गोमंतक प्रकाशनाचे हांव खूब खूब मना काळजांतल्यान खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा।